पण कॉन्सन्ट्रेट सारखें करता, ज्या जाग्यार कोणाक दुखतले थंयच कॉन्सन्ट्रेट करता. रामाचेर अटॅक जाल्यानंतर रामाक हॉस्पिटलांत दवरलो आणि आता रामाची जी केस कशा पद्धतीन पेड्यार करपाक जाय पळय, ताजेर सगळ्यांचे म्हणजे जे सरकारान आसा तांचो कल आसा. रामाक न्याय खंय मेळूं जाय, कोण सांगू शकता खंय मेळटलो न्याय? कोर्टान न्ही, कोर्टान मरे. रामाची केस कोर्टान वचच्या पयलीं सरकाराची जी मिडिया आसा पळय ती भायल्या भायर थारोवंक सोदता. आमी थारोवंक दितले? मोठ्यान सांगा. म्हाका भाशा आयकूंक कमी येता. व्हेरी गुड. आता हे कित्याक सांगता खबर आसा? ही 2 मिनटां म्हजी सामकी वापरता हांव. रामा हो स्टेट इश्यू जावन नॅशनल इश्यू जालो. भायल्या चॅलेंज आमगेले नॅशनल चॅनल आसा ताजेरूय न्यूज आयलो. मोठ्या प्रमाणात बीजेपी सरकाराक हाचो त्रास जालो आणि हाच्या फुडें त्रास जातलो. आमी सगळ्यांनी एकमेव गजाल थारोवंक जाय. आता आमी गोंयकार म्हणून आमी सगळ्या भायर सरल्या. हांव तुमकां जागृत जाय आनी कितें जाय काय म्हणटो ना, कारण तुमी जे हांगा आयल्या जागृत आसा म्हणून आयल्या. आमी सगळ्यांनी हात वयर काडचे पडटले. लेट अस रेज आवर हँड्स. सोपूत घेवया. जोपर्यंत रामाक आमच्या न्याय मेळना तोपर्यंत आमी गोंयकार झगडत रावतले ह्या सरकाराच्या विरुद्ध. धन्यवाद. आता लास्ट स्पीकर हो संजय नाईक जो पळय आसा तो खास करून बोमा साकून आयला आणि बोमा तुमकां खबर आसा की ते एक देवस्थान आसा ते सरकार मोडून थंय एक्सप्रेस हायवे करपाक सोदता. सो संजय 2 मिनटां आणि ताजे उपरांत आमी ही आमची जी सभा आसा ती काबार करतले. नमस्कार गोंयकारा. आयज बोमासान सांग्यार सान आयज हांव सालय पावल्लो. कित्या खातीर? म्हाका गोंयचो मोग आहा. आयज जे आमी हिंगा जमा जाले ते कित्याक आमकां मोग आहा. मॅक्झिमम जर आयज पळयलें हांगा क्रिश्चन लोक चड दिसता. हांव हिंदुत्व म्हणणाऱ्या ह्या हिंदूंक हांव सांगता आयज खरें जर गोंय आमचें काबार जालां. कित्याक आयज एक गोंयकार हो सुशेगाद म्हणटालो न्हिदोन रावलो. आयज न्हिदोन रावलो सुशेगाद गोंयकार हेजे तेणी फायदो घेतलो आणि आयज आमचे अर्दे गोंय काबार जावन गेला. आयज जर उठना गोंयकारां न्हिदलोलो उठ. 3 वर्सां जालां हांव बॉब मारता बोमासान उठ गोंयकारा उठ गोंयकारा उठ गोंयकारा म्हणून. पूण आयज खंय तरी देव आसा. ह्या धर्तरेचेर गोंयच्या धर्तरेचेर आमचो गोंयचो साहेब आसा, आमची महालक्ष्मी आसा, तशें सगळे राखणदार आसा. तेणी एक आवाज दिला रामाच्या रुपान. अरे गोंयकारा न्हिदला तो उठ आता तरी. तुझे गोंय आयज काबार केले राजकारणी. जे राजकारण्याकडे आमी हे गोंय सोपयले त्या राजकारण्यांनी आयज आमचे गोंय अर्दे काबार केला. आयज तरी उठ आणि हे गोंय आयज तुज्या हातीन घे. प्रत्येक गोंयकाराक आयज उलो मारता हिंगा सानो. प्रत्येक गोंयच्या गोंयकाराक उलो मारता हे गोंय तुमचे येणाऱ्या पिळगेक जाय. अरे आख्या इंडियेक जर सुशेगाद जगताले, सुशेगाद आमी श्वास घेताले ते जावन आसा गोंय आमचे माणकुलें गोंय. आणि सगळ्यात ब्युटिफूल जर कोण म्हणटाले आणि आमचे गोंयान येवपाक इतले आशेताले लोक आख्खे इंडियेचे ते गोंय आयज खंय पावलां. जे सूख आमी भोगले. आमी चडशे हांगा 70-65 वर्सांचे लोक आहा. भुरगे कोण दिसना. भुरग्यांक पडलेलेच ना. जे सूख आमी भोगला ह्या गोंयांत भोगला न्हू. हे सुंदर गोंय आमी पळयताले न्हू. त्या राजकारण्या खातीर आयज गोंय आमचे ते निसंतान जावन गेले. जे गोंयान आमी केन्नाच खून पळयनासले ते खून दिसाक 5-5 जावंक लागले. चलता भोंवता आसतना आमच्या बायल भुरग्यांची फकाणां करूंक लागलेले आसा हे लोक भायले. हे कोणा खातीर जाला? अरे लॉज धरा. जे पळय सेक्रेटरीएटान बसले आमी निवडून दिल्ले लॉज धरा. आयज आमकां हे झूज मारचें पडटा. कित्याक एक्टिव्हिस्ट आयज तयार कित्याक जाले? आमकां राजकारणान वचपाचें ना. आमकां कसलो एम ना आमचो. अरे गोंय आमी तुमच्या हातीन दिल्ले ते जर तुमकां सांबाळूंक जायना आयज आमकां भायर सरचे पडले.
प्रत्येक गोंयकाराक एक्टिव्हिस्ट जावचो पडटलो आणि आमच्या सगळे जे आमी फुडें चल्ल्या तेंच्या खाना खान लावन हातीक हात धरून हे गोंय सांबाळपाक आमी फुडें वयचे पडटले आणि हे गोंय आमी राखतले हेजी आस्त बाळगिता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. गुड नाईट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.